वीट पिलांनी कॅम्पसात आनीक एक विद्यार्थिनीक दुबावीत पद्धतीन मरण आयला। सरकारान हे प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करची, नाजाल्यार एकतर ही संस्था बंद करची वा दुसरे कडेन स्थलांतरीत करची म्हणून कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाज हांणी सांगले। मजगती विद्यार्थ्यांक येवपी मरण तशेंच कॅम्पसात ड्रग्सा विशीं चर्चा करपाक आपाचो गोंय अध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांणी पुलीस महासंचालकाक पत्र बरोवन वेळ मागला। गोंय राज्य भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान स्पश्टीकरण दीत केंद्रीय फुडाऱ्यांक कसलेच बरयल्ले भाशण दिना, भाशणां दितना केन्ना केन्ना चुको जावपाक शकतात आनी ती फकत स्लीप ऑफ टंग आसा अशें तांणी जाप दिली। मजगती हेच फुडारी काँग्रेसीत आसतना भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी तांचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केलो। आता ते भाजपांत आशिल्ल्यान अचकीत निवळ जातात काय असो प्रस्न जीपीसीसीचे अध्यक्ष अमित पाटकारान केलो। गोंयांत फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे उपचार करपा खातीर एआय तंत्रगिन्यानाचो वापर करतले। हाका लागून दुयेंसाचेर बेगोबेग उपचार सुरू करपा खातीर शक्य जातले। एआय तंत्रगिन्यानाचो वापर करपी गोंय देशांतले पयले राज्य जातले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। गोंय सायबर गुन्यांव पुलिसांनी 67 लाखांच्या ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात केरळच्या अनुराज आर या दुबाविताक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान व्हॉट्सॲपा वरवीं आपूण एका नामनेच्या कंपनीत आशिल्ल्याचें सांगून करंजरायच्या एकल्याक गुंतवणूक करपाक प्रवृत्त केले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। मडगांव चोरट्यांनी 3 दुकानां फोडली। इलेक्ट्रिक सामानांचे दुकान, कपड्याचे दुकान आणि प्लास्टिक आयटम विकपी या तीनूय दुकानांची शटरां तोडून तरणाट्यांनी लायटीची उपकरणां, कपडे आणि रोख रक्कम फारायली। लायटीच्या दुकानांतल्यान सुमार 25,000 जाल्यार कपड्याच्या दुकानांतल्यान सुमार 40 ते 50 हजाराचो म्हाल आणि रोख रक्कम फारायल्या। मडगांव पुलिशेन घडणुकीचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांतल्या सहकारी संस्था संबंधी महत्वाची माहिती उजवाडाक आयल्या।
तिरुमल्ला तिरुपती मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडाक दिल्ले परवानगी फाटी घेतिल्ल्याची माहिती सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयान जाहीर केल्या. कामाची व्याप्ती वाडोवपा खातीर आनी गोंय राज्यांत 13 शाखा उक्ते करपा खातीर दिल्ले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तात्काळ प्रभावीपणान रद्द केला. इलादिराशोल वाठारांतल्या बांदाक भेगो पडिल्ल्यान शेतांनी उदक भरता. देखून शेतकारांचेर संकश्ट आयला. ह्या फाटभुंयेर थळावो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी मंगळारा बांदाची पळोवणी केली. आपणे ते सुवातेर वचून दुरुस्ती काम करून घेतले अशें आमदार अलेक्स सांगता. मजगतीं जे शेत रोयतात तांचे बांद पयलीं बांदून दियात, बाकीचे बांद बांदिनात जाल्यार चलता अशें आमदार रेजिनाल्ड उलयलो. चोपडे आगारवाडा शिमेचेर एक व्हड अतिक्रमण प्रकरण उजवाडाक आयला. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण दिल्लीतल्या कांय नागरिकांनी शिपणावळ खात्याच्या चिऱ्याचेर बांदावळ बांदून अतिक्रमण केला. हाका लागून थळाव्या लोकांक मिठागर मेरेन पावपाची योग्य मार्ग नाशिल्ल्याची माहिती थळाव्यांनी दिल्या. मुरगांव म्हालांतल्या नव्याच उक्तावण जाल्ल्या नुस्त्या मार्केटाचेर नगरपालिकेचे सारखे लक्ष नाशिल्ल्यान मार्केटाची वायट परिस्थिती जाल्या. भाजी विकप्यांक खाशेली सुवात दिवन लेगीत ते आपलो म्हाल घेवन सोपणाचेर बसतात. विक्रेत्यांचेर खर कारवाय करची असो आरोप काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष नझीर खानान केला. नगरपालिकेक तांकां थंयच्यान उठोवपाक जायना जाल्यार ती सुत्रां आपल्या हातान दिवची अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. असल्या गंभीर स्थितीत नगरपालिका कितें पावल उबारतली हाचेर आतां सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. राज्यांत अपघात वाडत आसा. बायथेखोल बोरी वाठारांत मंगळारा हिट अँड रन घडणूक मुखार आयली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आके मडगांवची नवश्री हेगडे ही 33 वर्सां पिरायेची बायल दुचाकी वयल्यान कामाक वताली. तेन्नाच वेगान धांवपी गाडयेन तिका नेटान धपको दिवन पळ काडलो. ह्या अपघातांत नवश्री जखमी जाल्या जाल्यार पुलीस गाडयेचो सोद घेतात.
मंगळारा सकाळी उत्तराखंडाच्या देहरादून शारात जाल्ल्या बसीच्या स्वय अपघातात तिगांक मरण आयले जाल्यार 7 जाणांक दुखापत जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 30 प्रवाशांक घेवन वचपी एक बस खळयेत पडिल्ल्यान हो अपघात घडलो। बस बरीच वेगान आशिल्ली असो अदमास आसा। दुखापत जाल्ल्यांक सध्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्यात। फुडलो तपास सुरू आसा। गोंय तेंच, कायदोय तोच, मात नेम वेगवेगळे। गोंयांत लग्न सुवाळे आनी पारंपरीक कार्यावळींचेर बंदी घालता, मात नायट क्लबांक संरक्षण दिता। ही सुवेवस्था शिस्त न्हय तर हो खासा अधिकार आसा, अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फादोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केली। गोंयाक समानताय जाय, पक्षपात नाका, अशें विजय सरदेसाय म्हणटा। बाणावले दर्यादेग वाठारांत फ्रांसीस फर्नांडीस ह्या दादल्याचेर 2 जाणांनी कवचेच्या बाटलेन हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यांत फ्रांसीस हाका गंभीर दुखापत जाली। फ्रांसीस हाणें हे विशीं कागाळ केले उपरांत हल्लो प्रकरणात कोलवा पुलिशेन कर्नाटकाचो शिवा कमदळी आनी सिक्कीमचो दिज्जन कुमार सिंग ह्या 2 दुबावितांक अटक केल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। आता मुंबय सावन पुण्याक पावपाक फकत 48 मिनटां लागतली, अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी घोशणा केल्या। हे खातीर खासा रेल्वेची सुविधा उपलब्ध करून दितले। सुमार 1.70 लाख करोडाचे प्रकल्प सध्या चालू आसात। बेगीनूच ही रेल्वे सेवा सुरू जातली। उपरांत प्रवाशांक हे फायदेशीर थारतले अशें तांचें म्हणणें। मंगळारा सकाळी जम्मू काश्मीरच्या केरीबाल वाठारांत अचकीत उजो लागलो। उजो लागताच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो। उजो कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना, पूण सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी।
मंगळारा सकाळी दिल्लीक दाट धुक्या सयत कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली असतानाच व्हडा प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयले. धुक्याक लागून रस्त्यार मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान वाहन चालकांची गैरसोय जाली. हवेचो दर्जो लेगीत बरोच कमी जाल्ल्याची नोंद जाला. वाडटे हवा प्रदूषणाक लागून दिल्लीच्या थळाव्यांनी आता भलायकेचो हुस्को उक्तायला. दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर गांजो तस्करी प्रकरणात एकल्याक प्रवाशाक ताब्यात घेतला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या भारतीय प्रवाशाकडल्यान 4.93 करोडाचो 5 किल गांजो जप्त केला. लगेच चेकिंगे वेळार खंय ताच्या बॅगात हो गांजो सापडलो. हो प्रवासी बँकॉक सावन आयिल्लो अशें कळटा. गांजो तस्करी प्रकरणात पर्वरी पोलिसांनी एका 19 वर्षाच्या तरणाट्याक ताब्यात घेतला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या तरणाट्याकडल्यान 25,000चो वट्ट 250 ग्राम गांजो जप्त केला. हो तरणाटो बिट्टणच्या आशिल्ल्याचे कळटा. पुलीस फुडलो तपास करतात. भुवनेश्वरच्या अबकारी खात्यात घाल्ल्या धाडीत कायदेशीर परवानो नासतना सोरो विकपी 2 रेस्टॉरंटां सील केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दोनूय रेस्टॉरंट धनी खंय बेकायदेशीरपणान सोरो विकताले. देखून तांचे कडल्यान 22.5 लिटर सोरो जप्त करून तांकां ताब्यात घेतल्या. अबकारी खात्याक हे विशीं वास लागिल्ल्यान तांणी धाड घालून ही कारवाय केली. सध्या भारतात निपा व्हायरसान मान वयर काडिल्ल्यान भारतांतल्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. फाटल्या सप्तकांत वेस्ट बेंगालात निपा व्हायरसाचे दुयेंती सापडिल्ले. देखून आता भारतांतल्या कांय विमानतळांचेर प्रवाशांची चांचणी पयलीं करून घेतात. निपा व्हायरसाच्यो केसी आनीक वाडच्यो न्हय म्हणून सुरक्षेच्या नदरेन ही चांचणी करतात.
शुक्रारा सकाळी मुंबईत दाट धुक्या सयत हवा प्रदूषण दिसून आयले. कुलकुल्याची थंडी तशेंच धुक्याक लागून मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्ले. हाका लागून वाहन चालकांक त्रास जालो. धुके आनी हवा प्रदूषणाचे मिश्रण जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी भलायकेचो हुस्को उक्तायला. हवेचो दर्जो लेगीत बरोच देंविल्लो. मजगती थंडेक लागून लोक स्वेटर आनी कानटोपयेचो वापर करतना दिसून आयले. राजस्थानात खोकलेच्या वखदाक लागून हालींच भुरग्यांक मरण आयिल्ल्यान राज्य विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नाक राजस्थान सरकारान जाप दितना सांगले की वखदाक लागून मरण आयिल्ले ना जाल्यार ओव्हरडोस आनी आदींच आशिल्ल्या भलायकेच्या त्रासाक लागून हे निर्माण जालां. आदींच दुयेत आसतना दोतोराचे परवानगे शिवाय भुरग्यांक वखदां दिल्ल्यान हे निर्माण जालां म्हणून तांचें म्हणणें. कुर्टी वाठारांत व्हांवपी नाल्यांत सध्या व्हडा प्रमाणात प्लास्टीक कोयर आनी घरांतले घाणयारें उदक बेकायदेशीर रितीन सोडिल्ल्यान हो नालो पुराय दुशीत जाल्लो आसा. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो नालो बेगोबेग नितळ करचो अशी मागणी कुर्टीकारांनी केल्या. सध्या राज्यात हार्ट अटॅकान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हें एक मुखेल कारण थारू येता. भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक एक फावट तरी व्यायाम करप गरजेचो आसा. तशेंच खावपा पिवपाचेर भर दिवन आपलो जीव घटमूट दवरप म्हत्वाचें आसा. दिसाक एक फावट तरी चलप गरजेचें. कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक धोक्याचें थारू येता. हालींसराक बायलांमदीं लंग कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता. अजापाची गजाल म्हळ्यार सिगार न ओडपी बायलांमदीं लेगीत लंग कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. हवा प्रदूषण, धुंवर तशेंच तंबाखूचो वापर केल्यार लंग कॅन्सर जावपाक शकता. देखून दर एकल्यान आपल्या भलायकेचो वेळार चॅकअप करचो अशें आवाहन दोतोरांनी केलां.